बसयल्याक आनो ते शिव काय कोले कांय कळना ते करपाक इतले अर्जंट कितें आशिल्लें PWD की PWD एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान नोट मारला ते खरें काय कितें जाल्यार कितें अर्जन्सी आशिल्ली सांग. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA श्री रवी नाईक यांनी जो प्रश्न विचारला रिगार्डिंग क्रांती मैदान रेन्युएशन एंड कन्सल्टंट, आम्ही हेका कन्सल्टंट जो आसा अभिजीत सादले हेका GSIDCन अपॉइंट केल्लो आनी PWDन हेका 20 लाख रुपया हेजी कन्सल्टन्सी दिल्ली आसा. हेका GSIDCन अपॉइंट करता आसतना हे जे क्रांती मैदानाचे ब्युटिफिकेशनाचे काम जे आसा तेका जवळ जवळ 4.83 CR खर्च आयिल्लो आसा आनी ह्या कामाचे अलॉटमेंट 10 ऑक्टोबर 2013 दिल्ले आसले आनी डेट ऑफ कंप्लिटेशन 29 जानेवारी 2017 हे काम कंप्लीट जालां. जे एंट्रन्साक जे शिवाचे पुतळे लायल्ले आसा तेका जवळ जवळ ते शिव तूं सांगू शकता शिव ते आता ते हय हांगा शिव म्हणून खंय मेन्शन ना. तुमी टेंडराक शिव म्हणून मेन्शन ना. आसा लायन आसा ना ना पुतळे जे आसा जे एंट्रन्साक जे लायनाचे स्टॅच्यू केल्ले आसा आमच्या कोंकणी भाशेन शिव म्हटलं तुका हय ते पळोवपाकय बरें दिसता लायन. तेका जवळ जवळ इस्टिमेट कॉस्ट आयिल्लो आसा 91,99,000. ह्या संबंध प्रोजेक्टाक फायनान्शियल अप्रुवल स्पीकर सर पयलो जे आसा क्वेश्चन मागेले आसा म्हाका रिप्लाय मेळटरीच मागीर कोणी आसा जाल्यार तेणी विचारी मागले 1, 2, 3 सप्लिमेंटरी आसा ते पयलीं म्हाका रिप्लाय दी कारण ते पळय कितें केलां कर सर हे जे एकाच दिसाक क्रांती मैदान स्पीकर सर हे जे प्रपोजल माझी कंप्लीट जावना म्हणजे तुवें जे क्वेश्चन मारले तुका आन्सर एका दिसा अप्रुवल दिला एका दिसा अप्रुवल माझे कंप्लीट जावना मागीर तूं सांग. स्पीकर सर क्रांती मैदानाचे प्रपोजल जे आसा ते त्या टायमाचो स्थानीक आमदार लहू मामलेकरान हे दिल्ले आसुल्ले ते प्रमाणे GSIDCन कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आसुल्लो आनी त्या प्रमाणे PWDन हे काम 4.83 CR हे केल्ले आसा आनी जी कितें क्वेश्चनाची म्हायती आसा तेका आमी सप्लिमेंटरी एनेक्शर दिल्ले आसा एनेक्शर E आनी B त्या प्रमाणे. स्पीकर सर जो कन्सल्टंट नेमला तेजे एम्पॅनल जाल्ले पॅनल जाता ते एम्पॅनल GSIDCन केल्ले तर केन्ना केल्ले करचे पयलू अपॉइंटमेंट दिला काय करतरीच मागीर केला एम्पॅनलमेंट GSIDCन त्या हेजे प्रमाणे तांकां ऑर्डर दिल्या पूण ती केन्ना दिल्या पयलू दिल्या काय मागीर दिल्या. स्पीकर सर GSIDC कन्सल्टंट घेवपाचें प्रोविजन आसा आनी त्या हेनी GSIDCन हेका कन्सल्टंट नेमलो आसलो आनी त्या प्रमाणे हेजे GSIDCन कन्सल्टंट कसो अपॉइंट केलो ते ताका हांवें सगळे सप्लिमेंटरी दिल्ले आसा
गव्हर्मेंट अप्रुवल इन प्रिन्सिपल गव्हर्मेंट अप्रुवल घेतलेले आसा जवळ जवळ 19/9/2013 हेजे इन प्रिन्सिपल गव्हर्मेंट अप्रुवल घेतलेले आसा. आम्हाला तुका हे अप्रुवल जो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराचो नोट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर पोंडा बिल्डिंग्स हे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराचो नोट एका दिसा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर तुका चीफ CE मागीर जावं SE जावं मिनिस्टर जावं सेक्रेटरी जावं चीफ मिनिस्टर एका दिसा कोण करूंक शकता काय कितें म्हणटा तुका म्हणजे अशी कामां केल्यां तुमी खंय केल्या अर्जन्सी कितें एमर्जन्सी कितें केलें आनी डिफेन्स मिनिस्टर आसलें आमची मिटींग जाली दिल्ली आनी त्या वेळार आमकां तितली जमीन आसा रिलीज केल्ली ते फ्रिडम फायटराची कांय जावन नाशिल्लें क्रांती जाल्ली ती राम मनोहर लोहियाले 1946 मडगांव लोहिया मैदान पण हांगा क्रांती ही आमी क्रांती मैदान गेल्या मिलिटरी कडल्यान सोडपा लागून पूण तें ब्युटिफिकेशन तें आसा मदीं खांबे घातल्या आनी कितें घातल्या ते ब्युटिफिकेशन सामकें पेड्यार गेलां म्हणजे हें करपाक म्हणजे तुमी हें अशें करता काय म्हणटा तुका हांव एका दिसा सगळ्या तरेचें आनी इतले 4 कोट्यान वयर ताका इतले पयशे कित्याक लागले कितें अशें आशिल्लें लवचे म्हाका रिप्लाय दिलो लवचे लेटर ना फक्त म्हाका मेळटा सगळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्यान सुरू म्हणटरीच हे एका तुमी अशें जें केलां हेजेर तूं इन्क्वायरी करतलो कित्याक जो पर्यंत एम्पॅनल जावं नाशिल्लें GSIDचे रिगार्डींग तुगेलें आर्किटेक्ट नेमपाचें तें मागीर जालां पयलो अपॉयंटमेंट जाला आनी मागीर एम्पॅनल म्हणजे हें लिगल काय इल्लिगल स्पीकर सर ऑनरेबल एक्स MLA लोव मामलेकरान 27/8/2013 हे दिसाक ही प्रायोरिटी नोट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धाडलेलो आनी हे ताका आमी दिल्ले आहा आनी क्रांती मैदान हितूर आमचो गोंयचोच न्ही आमच्या देशाचो इतिहास आसा आनी हें जावपाक जाय आनी खरेंच जे पयशे खर्च केल्या 4,83 lakhs ते योग्य खर्च केल्ले आसा आनी तेजे जे पयशे थंय खर्च केल्या तेजे सगळे इस्टिमेट सगळो गव्हर्मेंट अप्रुवल गव्हर्मेंट सँक्शन जावनूच हे केल्ले आसा फक्त कन्सल्टंट आनी टेंडर हेजे डेट हेजे काम जे आसा फावंडेशन डेट एक आसा त्या टायमा वयली तशें आसूं शकता स्पीकर सर तो जो आर्किटेक्ट नेमला सर एकूच ऍड करता देर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द फोंडा म्युन्सिपालिटी म्हणजे 20/6/2013 तांची रिक्वेस्ट आशिल्ली क्रांती मैदान रिनोवेट करचे इट इज नॉट ओन्ली द MLA दिलात लेटर म्युन्सिपालिटीचेय तुमचे जे अशें पळय रिक्वेस्ट आशिल्लें मागीर घेतला 20 जून 2013 आनी कामाचें आमी अप्रुवल जे दिला पळय न्ही 19 हेका इन सप्टेंबर 19/9/2013 ओके अभिजीत सादले हो consultant empaneled with the GSIDC. So GSIDC has given an empaneled consultant to PWD. Then he had designed आणि ताज्या उपरांत ते काम घेतला. स्पीकर सर जे कन्सल्टंट तुका ऑफर प्रोजेक्ट दिला 8 ऑक्टोबर 2013 ऑक्टोबरान तूं सांगता ते एम्पॅनल केला 10 ऑक्टोबर तेका कन्सल्टंट अपॉयंट केला 10 आनी एक्चुअली एम्पॅनलमेंट जाला GSIDCन केला ते 17 ऑक्टोबराक पयलो अपॉयंटमेंट केला एम्पॅनल करचे पयलो डायरेक्ट अपॉयंट केला आनी कोट्यांनी रुपया कितले लाखांनी रुपया तांकां पे करता म्हणजे हे लिगल आसा इलिगल आसा काय हे इन्क्वायरी करता कारण हे पयशे बेश्टे हांव PWD मिनिस्टरा विचारता तूं केन्ना पावलो थंय क्रांती मैदानाचेर ब्युटिफिकेशन हें तें ब्युटिफूल जालां आनी हें जालां तें म्हणटा म्हणून तुका पावला हय स्पीकर सर हां ऑनरेबल MLAन जो प्रश्न विचारला हांव ते पावलां हांव ते खूब फावटी पावलां कितें करपाक? आनी खूब फावटी
हांव येता थंय. कितें करपाक गेलो थंय कितें करपाक हांवें ते ते PWDचे कितें आहा तें जेन्ना करपाक काम हांव थंय पावला तेन्ना हांव MLA मिनिस्टर नासुल्लो. आं. तेन्ना हांव पावला पयला बरें काम जाल्लें आसा. कितें तें खंयच्या वर्सा तूं पावलो थंय हांव जवळ जवळ 2018 बारांक, पावला बारांक. 17 पावलो. आं 12 पावलो मरे तूं बा- 12 पावला 12 पावलो मरे तूं मेंबर हॅलो मेंबर तू कितें जाय आज लास्ट कितें जाय सर अरे हे इल्लीगल सगळें जालां हे इल्लीगलाचे पयशे वेस्ट जाल्या अशें हेची इन्क्वायरी जावपाक जाय मिस्टर इन्क्वायरी तो म्हणटा इन्क्वायरी करूंक जाय म्हणटा आर रेडी फॉर दॅट स्पीकर सर हांव मुद्दामून एकूच सांगता फोंड्या तालुक्यात क्रांती मैदान हे म्युन्सिपालिटीची डिमांड थंयसरल्या कारण राष्ट्रीयत्व भावना जर जागी करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतींतले तालुक्यात सिटीनी ओके फ्रिडम स्ट्रगल रिलेटेड सगळ्याक आसचे हे म्हाजेंय मत आसा पयलींच्याय सरकाराचें मत आशिल्लें जेणे करून राष्ट्र भावना जी आसा पळय न्ही ही नवीन तरणाटे मध्ये जागृत जातली म्हणून फोंड्यांतले आयज खूब बऱ्या पद्दतीन आसा हांव 4-5 फावटी थंयसर पावलां माननीय आमदार बाबरवी नायक हांच्या मते फक्त कन्सल्टंट कशें आसा तर अपॉयंटमेंट ही कन्सल्टंटाची GSIDCचो एम्पॅनल्ड कन्सल्टंट हो PWDत घेतला आनी मागीर ताका वर्क ऑर्डर दिली ही इज एम्पॅनल्ड विथ द GSIDC एम्पॅनल्ड आसलेला मागीर? कन्सल्टंटाक चूज मागीर? ना एट अ सेम टायम मागीर सेम टायम पॅनल मागीर ना सेम ना ना कन्सल्टंट ना इज ना एम्पॅनल्ड कन्सल्टंट पयलीं नेमला GSIDC कडेन चीफ वेरियस मिनिस्टर कन्सल्टंट 8 ऑक्टोबरा हें घाल ताका म्हाका दिसता ही शूड फील For प्राऊड eight- मतदारसंघात अशा पद्धतीचे क्रांती मैदान आसा हे कोणाय खूब बरें दिसपाक जाय हय हांवें जमीन समजून हाडली ती हांव हय. शरद पवारांनी डिफेन्स आशिल्लो तेकाच चीफ तेकाच ऑफ लागून डिफेन्स म्हणटा, म्हणजे मिटींग तेका जावन लागून तेणे तुमचेय दिला congratulate. तुमी तेन्ना उरलेली हाडली दिवपाची म्हणून क्रांती आसात मैदान स्पीकर सर हांव CMाक रिक्वेस्ट करता की त्या वेळार आमचें ठरलेलें की ती सगळी जमीन आहा ती आमकां सोडटा म्हणून रिलीज करता म्हणून तितली थोडी तांकां आमकां कुट्टी घेवन दिवपाची आशिल्ली म्हणजे हांव देवल म्हणटा ती उरली ती कारण ती सगळी तर आमकां मेळ्ळी जाय जाल्यार मोठो प्रोजेक्ट जाता मार्केट जाता व्हडलें पूण ती जर करून येता तांकां इल्ली जमीन दी घेवन आनी ती जमीन सगळी सोडून घे तेन्नाच क्रांती मैदान म्हणटलें बरें जातलें ओके आं? नाही जाल्यार ना, आमी आनी- रिक्वेस्ट करूया ते सांगता जाल्यार एक मिनिट एकच मिनिट हांव रेफरन्स करता आनी कितें राव एक स्पीकर सर आनी एक मैदानाचेर लोहियाचो पुतळो आसा आनी ताका राम मनोहर लोहिया मैदान अशें नांव आसा आतां ह्या मैदानाचोय बी एक एस्टिमेट केल्लो म्हाका एक कॅटेगरिकल एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टरा कडल्यान तें काम स्टार्ट करता कित्याक इवन गव्हर्नर सुद्दां येवन थंय पळोवन गेलो तोय लोहियाचो भक्त आनी ताणें थंय सांगलें की आपूण हें काम कॉमेस करता स्पीकर सर माननीय विरोधी पक्ष नेते म्हणजे क्रांती मैदानाचो विशय सुरू आहा लोहिया मैदान जावपाक जाय हितूर दुमत ना बट त्या प्रश्नाचेर उत्तर चालू आसतना हांव हाजेर एश्युरन्स दिवपाक शकना तुमी हो नेक्स्ट टायम इश्यू रेज करा हांव सांगता अदे मातशें लास्ट सप्लिमेंटरी हय अदे म्हणजे म्हजो प्रश्न सामको सरळ आनी सादो आसा फक्त सब क्वेश्चन धरून विचारता नंबर 1 हाका फायनान्शियल एप्रुवल सगळे
नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? डीटीएफ ब्रांडिंग सॉल्यूशन